स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरित्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे। अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। मती मंद मी काहीच नेणे मती मंद मी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, सर्वांक तुमगेले एक मैत्रीण म्हणयेद तुमगेले एक सहाध्यायी म्हणयेद तिगल ह्या शिवांगी पाच्चीगल मनापासून नमस्कार आणि तुमच्यान बशिल्ले गुरुतत्वाक समर्थतत्वाक रामतत्वाक सुद्दां नमस्कार नम्रपणान। तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका उत्स्फूर्त वदोनची तितले काम कराती देवाला प्रार्थना करता की प्रत्येकाक कल्लेपणी एक घेवन वची तितले तांकां मेळो आणि ती तशी मल्ल्याथन वदोन घे सोंपें करून। तरी आयचो मना श्लोक पयलीं घेवया। 141 मनाचो श्लोक। म्हणे दास सायास त्याचे करावे जनी जाणता पाय त्याचे धरावे गुरु अंजने वीणते आकळेना जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना। जय जय रघुवीर समर्थ।
आता हांगा जुने ठेवणे मीपणे आकळेना हा जे एक 5 श्लोकांक झाले त्या कल मी ती जुने ठेवणे म्हळ्यार आमगेल ट्रेजर आमगेलेंच आसा त्या खंय पोण वचूंक शकना तरीके मंडळी ते आमकां कल्ल्याक अनुभवा येना कल्ल्या म्हळ्यार ते ताका लॉक सुद्दां घालनी ते अशी भितर दवरल्या कोणें काडी येद कोणाकय मेळूं शकता तें आमकां जाय जाल्यार पण मेळना मग कल्ल्या मेळना कल्ल्या मेळना युक्ती कल केल्या एकंत रुक्मिणीने हाका विचारलें खंय पंढरीरायाक हां तरी तुगेलें तत्व किंवा इतले लोक तुका येवन त्रास दिता ती तरी तूं खरें हांगा मुर्तींत आसतवे तूं खंय बसता तर तो म्हणाल की हांगा यावं ती सगळे देवाची देव मुर्तींत आसा ती जाल्यार मुळांत हांव असले कडेन बसता की म्हळ्यार विष्णून ते सगळे प्रकृती थ्रू हें केलें न्ही पुराय ही सृश्टी निर्माण केली तर सृश्टींतली मनुष्य हें तें अगदी वियड वागता ती विंगड वागता ती एकमेकांक त्रास दिता ती आनी तुकाय येवन त्रास दितली तर तूं ताजी कल्ल केल्या सगळो दिवस तुला तक्रार घेवन येता तो पाप विठो बशी राबिल आसता आनी प्रत्येक लोकांक कलेपणी गाराणी आसता ती बाकी वेळार वचुले पण वारकरी म्हणजे आषाढ एकादशी कण वता ती ते फक्त इतले कश्ट काण वतात मग फक्त त्या पांयाक आलिंगन दितात देवा फक्त एकूच शब्द आनी दोळ्यांतली धाराने तांगेले पांय धुवचे तशी प्रेमाने ती भक्ती तर अशी जे आसा ती तांकां जुने ठेवणे हें जायना मेळना जायशी जायना जाल्यार जुने ठेवण आमकां कल्ले मेळना तरी हो म्हणाल की आपणा जर बेजार आयला हांगेले आयकून आपण खरें बसलां तांगेले हृदयांत जाल्यार आपण युक्ती अशी केल्या नाल्यार प्रत्येक जाण भितर सुद्दां निलकून आपणा त्रास दितले न्ही म्हाका हें जाय तें जाय म्हूण आपण कल केल्या सगळे परांची खानी व्यतृण स्वयंभू परां पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीरः अंतरात्मनम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन मग त्या अमृतत्वाची इच्छा कोण करता लाख लोकांतले एखादो अमृतत्व जाय म्हणून इच्छा करता म्हळ्यार कळ्ळें की आपणाक मोक्ष मेळका आपणाक मुख्य आत्म्याक मेळचेच मगल जे जुने मीपणे जुने ठेवणे आसता म्हाका मेळका म्हणून ताजे खातीर भितर पळोवंक जाल्यार परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू म्हळ्यार अशी फालतू अशी सृश्टी निर्माण केली देवाने आनी आमगेल अवयव अशी केल्या ती ज्ञानेंद्रिय पुऱ्या भायल बाजू उगडतात दोळे उघड की भायल्यान सगळें दिसता कान्नार कले पडते भायर थानूच सगळें पडता भितर थान कले पडना आनी नंतर कले ना परमळ येता ती त्या भायल्लेच येता ती कल शिस्त असं कल्ले आनी आमगेल वासना अशी वळवळच्या लागता भूक लागील वर जाता लक्ष लागना आमी कल करूं बसल्यान तें तशी जीब रूच आठयता एक दिवस कलकी खाल्लेले ते गोबी मंचुरियन खाल्लें आतां आनी खंय केन्ना मेळता वया आज खावया हांवें म्हूण म्हळ्यार तुमी करूं बसल्यान जप करूं बसल्यान ती लक्ष गोबी मंचुरियनाची तशी जाता तशी पळय स्किन स्पर्श स्पर्श कोणाक स्पर्श हें जायना बाकीच्यांगेल हाका स्पर्श करतात आनी तांगेल देहाक स्पर्श करतात तांगेल मनाक आमी स्पर्श करनात तांगेल मनान सुद्दां देव आसता जाल्यार आमी तांगेल मनाचेर प्रेम करनात आमी तांगेल देहाचेर प्रेम करतात देहाचेर प्रेम करतात आमगेल देहाने मगल देहाचो एक भाग म्हणून ताचेर प्रेम करतात शिवाय तागले तांच्यातूय कल की देव आसा तो एकदम हें आसा म्हणून तांचेर मनाचेर प्रेम करता तें आमी करना ते आमी ती त्या मनांतून आमगेल भितर मन आसा आनी मना भितर तो ईश्वर आत्मरुपान बसला तेमी ते जुने ठेवणे मीपणे आकळे नाक ताचे खातीर कसली युक्ती करका मस्त युक्ती त्यांनी सांगले गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना जुने ठेवणे मीपणे आकळेना तरी कलकी चुकल्या म्हण तर आता शेवटी ते सांगता ती कल करका म्हणे दास सायास त्याचे करावे सायास म्हळ्यार प्रयत्न सायास म्हळ्यार सेवा कोणागल करका जनी जाणता पाय त्याचे धरावे कोण जाणतस तागल पाय धरका आता ऑर्थोपेडीक कले प्रॉब्लेम असलो अशी सहज सांगले एक चेरडाक हांव पळयल्या ताका उपजत धरून कलकी प्रॉब्लेम आस तागल ते कमरेचे हाड आस न्ही तांतू ते पांयाचे हाड अशी बैसनीची अशी भायर आसा एक्सरे कळेल आनी ताका भायर तान तेल मालिश करता ती हें करता ती ताका कलकी रेतीन तुमरं करेल खंय आनी कलकी केलें
ताका पाप उगरोवच्या जायना, ताका सम बैसू जायना. हां, शेवटी डॉक्टरान आणि डॉक्टर सुद्दां न्ही अर्धवट हळदीने हळकुंडान पिवळे जालेत म्हणटात पळय, तशी थोडे जाण पयशे उकडोवच्या बशील आसता ते कल करतात असल्यांक कलेपणी रॉंग एडवायस दितात. आतां जाणताच पांय धरावे कल्ल्याक म्हळ्या. हांगा एक बरो एक जोक आसा. एक हांतू पाप कोणाकी नजर सम नाशिल्ली दिसता. खंय की पार्टीन चुचल्या दी सगळ्यांक च्या दिलो, ताकाय दिलो. तो म्हणाल खंय हांव खंयची कप्पान तूं च्या पिवूं ह्या दोनी पैकी. तो ताका सांगलें दोन खंय आसात, हांगा एकूच आसा. ना म्हाका दोन दिसता आसत, हांतूल घेवं की तांतूल घेवं. हां, तशी कल की खावं च्या दिलें. दोनींतूय सम दिसता आसत, हांव हें घेवं की तें घेवं. दुसरे कलेक आमगेली नजर एक हाज्यान पळया ती एक दोन दोळ विंगड आसत न्ही, जेन्ना ते अशी जाता ती तावळ एकाचेर एक आच्छादन जाले दोन वस्तू दिसतात की ना पळया ती. तशी ती नजर आमगेली अशी चिकेची फ्लिकर जाता. तावळ ते सांगता ती एकल्यान सांगलें पळय तुका सगळे दोन दोन दिसता आसत. तुगेलो प्रॉब्लेम हो आसा की तुगेलो नजरेन प्रॉब्लेम आसत. हांगा दोन दोन ना, सगळे एकच आसत. तेमी ती तूं नेत्र तज्ञा गेले, दोळ्या डॉक्टरा गेले कन्सल्टींग कर, थंय वच आनी ताल्ल्या वचून दोळे तपासून घे पयल्यान. वय वचूलो वाटेर कल जालें ताका एक डॉक्टरा आजकाल येतात न्ही. हां, डॉक्टरचं ओपिनियन असं आहे म्हणाले. ते टी व्हीचेर येतात ते ॲड घेवच्या. त्या डॉक्टराल कोट घाल की जालें ते डॉक्टरचं. हें घे ती तें घे ती फालतू करूंक कसले लागता, पयशे लागतात, तांकां पयशे मेळटात. पण आमी तांगेले म्हणण्या प्रमाण प्रत्येक करूं गेल्यार आमगेलो जीव वचो. तशी जाता. तशी तो कोणकी आलतू फालतू डॉक्टर आशिल्लो, तो डॉक्टर म्हूण दिसून तागेले मागशी वचून धांवन तो एक ऑफिसर आनी तुमी डॉक्टर न्हय म्हण. तर ताका कल करता म्हूण कळ्ळी, खरें तो डॉक्टर न्हय आशिल्लो. पण तो म्हणालो भय हांव डॉक्टर म्हूण. ताणें फटीच सांगलें. तर अशेशी यो म्हगेल्या ऑफिसांत यो म्हूण ताका घेवन वचूलो. कल प्रॉब्लेम आसा तुगेलो म्हूण. हां, तर ताणें म्हळें अशी म्हाका एकाची दोन दिसता ती. सगळीं जाण म्हणालीं की दोळ तपासून घे, एकाच दोन दिसचे बरोबर न्हय म्हूण. तावळ तो डॉक्टर ताका कल म्हणटा गो तसो की भय पण कोणाक एकाची दोन दिसता ती, तुमगेले तीन जाण आसत, तिनी पैकी कोणाक दोळ्या प्रॉब्लेम आसा तें म्हाका पयलीं सांग. म्हळ्यार हाजो अर्थ कल जालो हाका दोन दिसता ती, त्या डॉक्टराक एकाच तीन दिसता आसत. तशी एकल्याक कलेक परमार्थाचें हें जावं का म्हूण ताणें जर सोदूं वचूल्यार ताका काम क्रोध हाजे दोन 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 तेमी ती ताका द्वैत दिसता आसत. तरी ह्या जाणत नातिल्याक विचार वचूल्यार तागल हातांनी द्वेष क्रोध सगळे षड्रिपू भरलेले असतात. ताका सस्स दिसता ती विंगड विंगड. तेमी ती जाणत्या गेल पांय धुडकत, गोत्त आशिल्ल्या गेल पांय धुडकत. आनी ते कोण गोत्त आशिल्ले कशें कळचें आमकां. तरी जे कसल्याचेर अवलंबून ना ती शांत समाधानी स्वता आनंदांत असतात की तांगेल पांय आमी धरका म्हळ्यार कल करका तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. आमगेल मी पण म्हाका सगळं कळता म्हणलेलें बाजू दवरका. मुख्य म्हळ्यार आमगेलें कल जाता आमकां अर्धवट कळत आसता आनी ताजेरीच आमी बरोवच्या वता ती. जशें की सांगता बँकांत हांव पळयलें पासबूक आनी तें मशीन म्हूण केलें तें भर चिक्के अशीन तशें जाल्यार एकाचेर एक प्रिंट जाता. पयलीं केलेलें कल्लें नंतर केले एंट्रीज कळना तिची, तशी तें प्रिंट जाता. तशी आमी जर जाणत्या मनशाल्याक सुद्दां वचुली जाल्यार आमगेल तर्कच घेवन वचुली तरी कल जाता. आमगेल तर्क घेवन वचना पळय कल्लेय हें जायना न्ही. मागीर ताजेर प्रिंट जाता आनी आमकां कसलें आकलनच जायना. तेमी जुने ठेवणे केन्ना मेळनाचे. तावळी गुरुंगल काम कसलें तसले वेळार तो जाणत्याक आमी तद्विधी तें जाण तद्विधी प्रणिपातेन नमस्कार करून ताका शरण वच. तो गुरू सांगतात पयलें तें डस्टर घेवन तूं तुगेले मनाची पाटी पूस बाळा. तूं कलकल येता म्हूण दिसता पळय ताका कसलें कळना म्हूण एडमीट करी आनी नव्यान सूर करी. म्हळ्यार समज ताजेर बरयता ती अक्षर आनी तुगेल मनाचेर हांव बरयतां तें तुका कळटलें. तावळ तुका जुने ठेवणे मीपणे तें कळटलें. तावळ गुरू अंजन घालता ती
चिके हार्श उलयता ती जाल्यार तांकां विचारची कशी प्रणिपातेन तांणी कितलेय जोर कर आमकां गौज मारो कल्ले करो जाल्यार गरज कोणाक आस म्हाका आस आनी त्या म्हणल्यार परीक्षा पळयता आसतात की हाका चिक्के हें केलें की धांवन वतकी कल्ले म्हूण ते हांतले कोण तो गायनगारी एकले होड भीमसेन जोशी ताल्ले एक स्टुडंट वचून खंय म्हाका गायन शिकयतवे म्हूण तर ताका ओड कितलेस म्हूण कळका न्ही ताका सांग जायदा म्हूण तरी 1 वर्स थंय ताका फक्त सा लावचे शिकयलें फक्त षड्ज समोसा कितले वेळ थंय लावचे कडे ते ओंकार साधना हात जोची रियाज करी म्हूण सांग आनी पयले सगळे विसरी आनी पयले 2 शिक तशी तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तांगेल सेव करका आनी म्हळ्यार तांकां आवड तांणी सांगील तशी वाक्का सेव म्हळ्यार कलें तांगेल प्रत्येक वाक्य शिरोधार्य तांणी सांगील तशी वाक्का आमी म्हळ्यार तांणी सांगील कशें जाता म्हूण जाता तशें जाता अशी परिप्रश्नेन गले मध्य आमकां कळ्ळी जाल्यार नम्र जावन प्रश्न विचारचे तूं म्हणटात हें खरें म्हाका सम कळ्ळी परत सांग तुवें म्हूण तशी गुरु अंजने वीण ते आकळेना जाणट्या गेले पाय धरले शिवाय पाय धरलेले म्हळ्यार खरें पाय धरची न्ही एक गुरु तांगेले पाय धरू आयले ते म्हणटात नको नको माझे पाय नका धरू पाय खेचणार तुम्ही तशी पाय धर वचून पाय खेचतल आसता ती तर प्रत्यक्ष पाय धरची ना पाय धरची म्हळ्यार कलें शरणागती देवा म्हाका हें कळना म्हाका सांगतात वे तुमी म्हाका गरज आसता जी अत्यंत गरज आसा हें ज्ञान म्हाका खंय कशी करची म्हूण कळना शिरकून पळया म्हाका तांच्यान भायर काडा ती म्हळ्यार गुरु अंजन घालता ती आनी तें जुने ठेवण आसा न्ही तें आमकां काडून दिता ती जय जय रघुवीर समर्थ आतां मी हांगा दासबोध आसले वळया सातवं दशकाचो 5वो समास चालू आसा आमगेलो दृश्य निरसन जाल्यार हांव कल म्हणटा मध्य म्हाका हें पयरचें जायना पण एक फीडबॅक मेळ्ळें कल फीडबॅक आसतलें की पाची चिके तूं उलयलें हाय फंडा जाता आमकां कळना गोंदळ जाला मनान तुमी म्हाका इतली खुशी जाली गोंदळ जाला म्हूण खुशी जाय न्ही हांव कितलो गोंदळ केलो म्हूण ताजे बद्दल खुशी जाय न्ही म्हाका जाल्यार निदान इतलें प्रामाणीकपणा म्हळ्यार ह्या श्रोतीने सम आयकलें मन लावन आनी आयकल म्हणून गोंदळ जालो वय की न्ही म्हळ्यार खंय की हांवें चुकलें आसतली तर तें थोडें हें करता हो कल्लें आसा जशी हातूंत ज्ञानदशक म्हूण आसता प्रत्येक ज्ञानेश्वरीन तसं गीतेन तसं तशी हो ज्ञानदशक म्हळ्यार कलें ज्ञान मार्गी आमगेलें मार्गदर्शन आसा हांगा कळ्ळें न्हय ज्ञान मार्गी हांगा केलेलें मार्गदर्शन आसा 1 मिनीट ज्ञान मार्गी हांगा केलेलें मार्गदर्शन तशें आसा तर तें तांणी सांगलें आमगेले पयलीं 25 थाळी ओव्यो जाल्लेल्यो आतां हातूं कल्लें आसा मस्त मार्ग आसतात खंयची आसा ती पयली 2 आमी पळोवया म्हळ्यार तें सोंपें जातलें कल्लें आसा की हें जें आसा दृश्य निरसन म्हूण हो समास आसा दृश्य म्हळ्यार कल्लें जें आमकां दिसता आसा तें खरें न्हय अशें समर्थ सांगता आसा तें नाश पावतलें आसा तेमी ताजें निरसन जावंक जाल्यार मात्र तुमकां ताजें मागशें आशिल्लें किंवां तांतू मिक्स जाल्लेलें जें परब्रह्म आसा तें आकलन जाता जुने ठेवणें आनी तें तुमचें आसा हाजो प्रत्यक्ष अनुभव येवंका जाल्यार त्या प्रमाण पावल उबारका ती म्हण आतां हाजे खातीर कितकी मार्ग आसा ती जाल्यार हो प्रांत तशेंच न्ही आमकां कसलेंच वतना एखाद व्हडलें गार्डन आनी तुमकां एकल्याक सोडलें वचून फिरून येया ती म्हण ताका भूल भुलय म्हणटा ती फिरतात 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 खंय थान वचुली खंय आयली खंय पावली म्हण कलें कळना पडे परत कशें येवचें तावळ कल करता आमी खंय थान भायर सरतात न्ही ते खुंटीक एक होड दोरी बांदून दवरता आनी ती दोरी घेवन होड लांबी दोरी ती दोरी घेवन खंय वच्चेच ते वचे तर परत येतना कल जाता त्या दोरये धरूनच ती दोरी गुंडाळटा 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 आयल्यार तुमी खंय थान भायर सरले थंय येवन पावता सादो सिंपल मार्ग
तशी जर कोणाक कळलें हें कल बा ज्ञान मार्ग हें ब्रह्म म्हळ्यार कळ्ळें, माय म्हळ्यार कळ्ळें, म्हाका कलें कळ्ळी जाल्यार ही जगांत एक सांगता सोंपें करून सांगचा प्रयत्न करता समर्थांगेल कृपेने आज. आनी हो कला म्हळ्यार मस्त जाणांगेल मनांत हो प्रश्न आसच्या पावस हें कल चल्ल्या आमकां कल्लें दिसना, कलें कळना तरी मुखार वच्ची कशी कळले शिवाय मुखार वचूं जायना. तेमी ते हें क्लियर जावंका ताजे खातीर परत सांगता की आमकां परमेश्वरागेल अनुभव येवच्याक 2-3 मार्ग आसत. खंयचे मार्ग आसत? एक तर कर्म मार्ग आसत, मुख्य मार्ग दोन्ही भक्ती मार्ग आणि ज्ञान मार्ग. हे दोन्हींतूय कर्म ही करपाची लागतात. कर्म मार्ग आसता, कर्म मार्ग म्हळ्यार कल्ले तरी करपा लागता न्हय, आमकां कृत्य करपा लागता. आमी मनुष्य म्हणून देह धारण करून आयल्यान ती पोटा भूक लागल्यार जेवण करून जेवका लागता, खंय वचका लागता, आमगेले देहाची कामां करपा लागता, ती न्हांवचें जेवचें संडासाक वचचें पुरें करपा लागता. कल्ले संन्याशाक सुद्दां तें चुकनी. कडेरी व्यवहार करपा लागता, अर्थार्जन करपा लागता. थोडेपुणी पयशे संन्याशाक भिक्षपुणी मागता लागता. सगळें काम तरी करपा लागता तें जाल्यार त्या कर्मयोग आस न्हय हो कर्म मार्ग आस. भक्ती मार्गांतूय कर्म मार्ग आस आणि ज्ञान मार्गांतूय कर्म मार्ग आस. फक्त कल जाता तें कर्म करतना मस्त अपेक्षेन केलें न्हय. तुम्ही अपेक्षा दवरून करता ती हें जावंका तें जावंका, म्हाका अशीच मेळका म्हाका तशीच मेळका. संन्यास घेतल्या का नाही आणि भिक्षा मागू वचलो संन्यासी म्हणून तरी कोणकी मीठ भाकर दिली ताका आनी चटणी ते ठेच दितात न्ही तशी आनी कांदो आणि दुसऱ्यान पंचपक्वान दिले तर तागल इच्छा कलें दर फंत मागीर पंचपक्वान दितले जाल्यार वच्चा लागला कल्ल्याक की दर फंत आपणाक तशीच मेळका म्हणून. सादें अन्न आवडना जालें जर मागीर संन्यास घेवन उपयोग केलो. तुम्ही जर अपेक्षा करता ती तर संन्यास घेवन उपयोग ना. खंयचीय कर्म अपेक्षेन करचें आनी निरपेक्ष करचें. निरपेक्ष केल्यार परमेश्वर मेळटा आणि अपेक्षा दवरून केल्यार त्या अपेक्षेक तात्पुरतें फळ मेळटा. तेमी खरें तुमकां केन्ना फळ मेळका न्ही तेन्ना मेळना. निरपेक्ष केल्यार कळत जाता. आमी भक्ताक वचूली पदयात्रे वचूली बरोबर, ह्यो तान लागली उद्दां मेळका म्हणून थंय तरी कामधेनू आणि कल म्हणटात कल्पतरू चमकत चमकतना कल्पतरू थंय मदें मदें उदकाचे स्टॉल आशिल्ले. नंतर सगळे मद पांय दुखल्यार बसची वेवस्था आशिल्ली आनी कले पानक हें दिताली, कले बिस्कीट दिताली भूक लागल्यार आनी आमकां गायड करताली. म्हळ्यार माग्ग नासतना सगळें मेळटा. कर्म करता करतना फळ मेळटा आनी तातूंय खुशीन जय 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 जयकार करताची जय शंकर म्हण आनी अशी आमी चमकता ती तावळी. आनी फळाची अपेक्षा दवरची गरज आसवे गरज ना वय की न्ही. करतना आनंदाने वच्चें आनी एकच डेस्टिनेशन कल्लें की आमकां शिराल पावंका अमूक इतले वेळार अमूक इतले आमगेलें डेस्टिनेशन ठरलेलें आसतालें. जेवणाच हॉल्ट हांगा तान्नेच हॉल्ट हांगा सगळें रात्री खंय हॉल्ट करचो सगळें तर थंय पावंका न्ही म्हणलेलें. आनी प्रत्येकान आपणाक चडण आपणाकच चमकुंका लागता आपणाकच चमकुंका लागता. जशी तशी हांगाय हे ज्ञान मार्ग आणि भक्ती मार्ग तांतूं प्रपंचीक सादे आमच्याच लोकांक भक्ती मार्ग सुलभ सोप्पो अशें दिसता. कल्ल्याक की आमी म्हणना ती हें मिथ्य आसा तें मिथ्य म्हळ्यार कलें नश्वर आसच्या फाव आसत. ही सृश्टी नाच जाता आसतलें. बीज एक पेरलें की तें उगयता. एक बीज पेरलें उगयता आनी कितले बिजांक जन्म दिता. अयो बा हे देवागल कोण करणी. एका बिजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फुले वय की ना. कोटी जन्म घेती सुमने फळे आधी बीज एकले बीज अंकुरले रोप वाढले एका बीजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे. कोटी जन्म घेती सुमने फळे आधी बीज एकले. तशी एक बीज सृष्टीन त्यांना ऑब्झर्व करत न्ही तो सगळें खरें. एक बीज प्रति एक्कांत तो देवागल हात पळयता तो भक्ती मार्ग आनी ताका देवाल इतलें कौतुक दिसता. म्हळ्यार कल्लें भक्ती म्हळ्यार शेवटी कल्लें नुस्तें प्रीती करची ती भक्ती तो भक्ती मार्ग.
आणि आदरयुक्त प्रीती म्हळ्यार भक्ती. भक्तींत विभक्ती असू नये. शक्यतो आमी ताच्यात एक रूप जावन ताका कौतुक करूं शकता. म्हळ्यार आमी केन्ना त्या भक्तीन मज्जीत जाता ती म्हण आमगेल आमकां कळना. दोळे भोक येता ती त्या हागल परमेश्वराल कौतुक पळयतना. रे 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 कितले गोमटे केल्या, कशी ते विमानांत विमान कशी कसले नासन कशी उडता ती, वय की न्ही. तर कोणकी अशी एक्सिडेंट जाली सुद्दां तागेलो जीव वच न्ही, तो खंय की बरोबर हांत येवन पडलो खंय तो. एकल्या गेला येयली वॉट्सॅपाचेर बरोबर खंयची मऊछांचेर येवन चुकून पडलो आनी वांचलो, वयर थावन पडलेलो तशी. तर अशी कोणागल म्हळ्यार तांगेल आयुश्य असल्यार तांकां देव वांचयता. एक पत्ती एक पान सुद्दां देवाल कृपे शिवाय हालना. तशी तर ते तांणी सांगल्या. हां, तर हे भक्ती मार्ग आनी ज्ञान मार्ग म्हळ्यार कसलें. हे भक्ती मार्ग म्हळ्यार हेवें खरें दिसता तेवें खरें. आनी तांत तूं देवा तूंच बसला. प्रत्येक मनशान तूं बसला. मगल हांतूय तूंच बसला. त्यामुळे हांव हांची मगलीच सेवा करता ह्या भावनेन दास्य भक्ती करता वचचें. हां, कर्म करता वचचें. ताळ फळ मेळची आशाची ना. आनंद मेळटा आनी करतन करतन मेळटा. आनी हांव केल्लें म्हण हो मीपणय व्हरना. तो भक्ती मार्गान मज्जीत जावचें. तो भक्ती मार्ग. आय होप आय एम व्हेरी क्लियर अबाउट इट. तशी जाल्यार ज्ञान मार्ग म्हळ्यार कसलें. ज्ञान मार्ग म्हळ्यार विहंगम मार्ग म्हणटात ताका. म्हळ्यार ध्यान लावन बसचें आनी हें हांव न्ही मनोबुद्धी अहंकार चित्त आनी न अहम न च श्रोत्र जिव्हे न च घ्राण नेत्रे हें पुरें आसता न्ही. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. हांग राग नाही, द्वेष नाही, मत्सर नाही, कसलें नाही. हां, पण कसलें सांग. अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वेंद्रियाणां. सगळे इंद्रियांत व्याप्त जालेलं हांव विभू असं देव असं. हे एक एक कांद्या सॉल काडटात न्ही तशें हांव हें न्हय, हांव हें न्हय, तें न्हय अशी बटरफ्लाय स्ट्रोक करून सृश्टीचे अगेन्स्ट पावता पावता पावताची मूळ मायेला ते वचचें. तोच की कठीण असो कल्या म्हळ्यार मनाचो निग्रह लागता. आनी हांतूं सगूण पूजा कशी करची हें सांगणें सोंपें. नवविधा भक्तीचे खंयचेय पायरेतान करूं जाता. जाल्यार हो दशक असो हो ज्ञान मार्ग असो. जाल्यार शेवटी आमी तिरुपती आनी खंय शिर्डी बिर्डी पळयल्या. पयशे दिलेल्यांगेर लायन विंगड आसता आनी बाकी गरीब लोकांक लायन भोव चड मस्त आसता. जाल्यार शेवटी गाभाऱ्यांत वतना दोनूय लायन एक जाता ती. थंय ही लायन ती लायन अशी आसना. सगळीं जाणां सांगाती वचका लागता. तावळ मात देवाल दर्शन देवाल्या गी त्याची देवाल्या वचून पावता ती. तशी ज्ञानमार्गी ज्या देवाक मेळटा ती त्याच मार्गान तूं त्याच देवाक भक्ती मार्ग सुद्दां ताज्यान सुद्दां मेळटा. तांतूं कॉमन केल्लें की निरपेक्ष कर्म. नाल्यार तुमी संन्यास घेयाती नाल्यार संन्यासागेलो आन घेयाती तुमकां कांय फळ मेळना. जाल्यार शेवटी शेवटी कल जाता जो भक्ती मार्ग आसता. भक्तीन इतले मज्जीत जावन तो लागीं वचून ताका परब्रह्मा अनुभव आयलो. अयो ताका ज्ञान जाता. ज्ञान म्हळ्यार कसलें. गुरूंचेर इतलो विश्वास दवरून हांव आयली ताणें सांगिल्ली वारी. हां, हेंचें गुरुतत्व गुरुतत्व थंय तत्व जावन आमगें स्वागत करता आसता आमकां पोट्टोळ घेता. तावळ एका नमुन्याचें हें जाता आनी तें ज्ञान जाता तेन्ना. तशी ज्ञानी मनुश्य जो परब्रह्माला ते पावता हें न्हय तें न्हय म्हूण शेवटी मज्जान तूं देव असो म्हूण थंय सुद्दां ताका ते देवागल आत्म्यागल अनुभव येता आनी तागेल भक्ती जागृत जाता. तावळी जशी ज्ञानेश्वर आनी नामदेव हांगेल एक हें आसा ज्ञान मार्ग आनी भक्ती मार्ग. नामदेव भक्ती मार्गाचो आशिल्लो. ताका विचारलें चल तीर्थयात्रे वचार रे म्हण ज्ञानेश्वर माऊलीनी. ताळो तो म्हणालो मगल विठोबा विचारका मगल आवस आसती तीन परमिशन दिल्या मात्र हांव वता म्हण. दोगां जाणां मेळून विठोबाल्या वचुले. विठोबा ज्ञानेश्वरा सांगलें हें मगल सांज चेडू येडो लेकरू तागल तूं काळजी घेवंक हो म्हण. जायत म्हणात. दोग जाणें वचुले. मस्त चमकून 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 एक कडेन मस्त वतान तान लागली. एक बांय मेळ्ळी. बांय मेळ्ळ्यार उद्दा काडू कसलें ना थंय. ना दोरखंड ना कसलें कळशी कसलें ना. हां, आनी ते दोरखंड ना ती कमंडलू मुळा घाल की ते कमंडलूय बुडतले न्ही. तेमी तत्कल करचें म्हण. तावळ ज्ञानेश्वर कल माऊली कल म्हणटात ताका नाम्या नामदेवा तूं हांगा बैस हांव मगल कमंडलू घेवन असलो सिद्धीच उपयोग करूं अडिना जीव वांचोवचे खातीर. तर हांव
सुमकोन तो गोता सूक्ष्म रूपाने आणि ह्या कमंडल उभोरून उद्दा आणि तुक दिता कड्डेर हा परत वता आणि हा मगल तान भागून घेता हां आणि तो वचुलो वचून कमंडलून थन उद्दा हाळे नामदेवाके मस्त तान लागली पण नामदेव कशी सान चेरडा गेल म्हळ्यार थेंबूट तो भक्ती मार्गान मज्जीत जाल तो म्हणटा ना बा मगल आवस असतना हा तुगल हें कल्ल्याक उपकार घेवंक ती उपकार म्हण न्ही मगल आवस जर खरी हांग आसली तरी ती म्हाका तें उद्दाक हांगाचें हें उद्दा वयर येतलें म्हण आनी खरें सर उद्दा वयर येता आनी तो आपणाल ओंजळीन तें उद्दा पिता म्हण तावळी त्या ज्ञानमार्गियाक भक्ती मार्गाचें कौतुक दिसता कळवे भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान भक्तीने ज्ञानासी दिदले महिमान भक्तीचे उदरी तशी एक ताजे वैराग्य हे फूल के वैराग्य फूल असले मात्र ताका फळ येता ती तें वैराग्य कॉमन दोनींतूय खंयच्यानूय अपेक्षा करची ना अशी आनी योग मार्ग आनी आमकां सांगिल्लें न्ही ताका हेल्थ पयलीं समज का हेंच का तरी तातूंत भक्ती मार्ग आनी ज्ञान मार्ग तर आत्तां आमगेलें विवेचन चल्लें त्या ज्ञान मार्गाचेर बरोबर हां आनी भक्ती मार्ग करतना कल जाता सहवास प्रेम करच्याक कोणाला तरी सहवास लागता रस्त्यार वता लोकांचेर आमी एकदम प्रेम करूं शकना ती आम सांगात स चोटी म्हणटात ताका स लगी म्हणटा ती त्या देवाल्याक स लगी करका हां ज्ञानमार्गी सुद्दां देवाल्याक स लग करता ती एक ओढीने खंयी वचून तर की ना हो तूं न्ही जशी एक चेरडान म्हणलेलें आसता जत्रेन थरयल्ले मनशाक चेरडाक कोण आवसूक म्हणून हाडटा ती ताणें वर्णन केल्ले प्रमाणे कोण बायलांक पकडून ना ही मगल आमने माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफूल वुमन इन द वर्ल्ड म्हणून असं ते चेडूं सांगता आनी कड्डेर जे रडत न्ही शेवटी आम्मा तूं खंय आस हां यो गो म्हाका मस्त उडास जाता हांव रडताच तुका आयकना हांवें म्हण मायकार थावन रडता तें हडडन तावळी ती आवसू पाप सादी सिंपल धांवन येता अयो मगल चेरडा म्हूण पट्टून घेता तावळ तें चेडूं म्हणटा सी माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफूल वुमन इन द वर्ल्ड तशी हें ज्ञानी मनशाक प्रेम मेळटा भक्ती मेळटा हां भक्ती दोळे आनी भक्ती रूप आशिल्ल्याक ह्यो बा हे अशें इतलें व्यापक म्हळ्यार ते नामदेवाक कशें जाता हागले विसोबा खेचर हागल थावन ज्ञान जायना पळय सगळे कड तो देव भरला हें दिसच्या लागता सुण्यान सुद्दां तो चपाती घेवन धांवन वता जाल्यार हो पुनपळो घेवन धांवन वता जाल्यार तर तो तुपा वाटी घेवन ताजे मागशी अरे विठ्ठला यो तूप तरी घालता म्हण सुकी कल्या पुरणपोळी खाता म्हण तशी म्हळ्यार हें जें आसा न्ही अशी ज्ञान आसता न्ही भक्ती ना जाल्यार तें पांगळ आसता म्हळ्यार कळ्ळें अपंग ताका धांवच्या जायना ज्ञानाक म्हळ्यार त्या ज्ञानी म्हूण ताका आत्मज्ञान जालें पण ताका जर भक्ती उदय जाय न्ही हां तरी बाकीच्यान तुजें ज्ञान परमात्मा भरला तांचे बद्दल ताका प्रेम येना भक्ती ना म्हळ्यार तेमी त्या ज्ञानाचो तो उपयोग करूं शकना ते पांगळे म्हळ्यार तो चमकून शकना बशील कडेन बसता तो पंगू जावन आनी भक्ती कशें आसा भक्ती नुस्तें भक्ती तिका ज्ञान ना तर ती अंधश्रद्धा हांग वचुली कोणाचेर तरी विश्वास दवरलो कले बुवा बाजीचेर हाजेर ताजेर कलेपुणी केल्लें अशी आनी तांकां दिसता पण भक्ती करताच म्हण प्रेमान करता ती तांकां ते जो भक्ती करता तो तांकां देव म्हूण मानता जाल्यार हो देव म्हूण कोणाक मानलें की तो तांकां आपणा शिश्य मानना तागेलें बरेपणाक तांकां हें आसना कौतूक आसना ते आपणागेर स्वार्थ पळयतात तेमी ती ज्ञान जावंका ती डोळस जावंका ताका दोनी समन्वय कशें करचो एक हो मोणटो पांगळो आनी एक अंध जाल्यार अंधाक पांय आसा ती अंधश्रद्धा आशिल्ल्याक तर ज्ञान म्हणटा हांव तुगेल खांद्यार बसता आनी तूं चमक हांव तुका अंधश्रद्धेंतल्यान भायर काडटा आनी तुका डोळस जावन हांव तुका वाट दाखयता हां आनी आमी दोग जाण मेळून दास्य भक्ती करया अशी तशी हें तरी तेमीत कल जाता आमी हें सगळें जालें की परमेश्वराक कल्ल आवडटा तेंच आमी सगळें करता बसता ती भंय की न्ही आनी परमेश्वराक कल्ल आवडना तें करना ती तर सतत ताका हें जावंका हां तर दोनींतूय कर्म मार्ग हो आसता हें सगळें सांगलें आतां ह्या जगान तूं दोनी म्हत्वाचें न्हय
दोन चीज महत्वाचे आसत. आतां थंय समर्थांनी हान तूं सांगल्या त्या म्हळ्यार कळ्ळें, प्रपंचाल्या थानू परमार्थाल्या आमकां वचचें आसा. मायेन थावन आमी परब्रह्माक मेळोवचें आसत. हां, बद्ध आशिल्ल्यांक आमकां मुक्त जावचें आसत. पण दोन्ही कल्पना आसत. हां, तर तावळी ते कशी प्रकृती आनी पुरुशांथानूच प्रकृती उत्पन्न जाल्या. तर पुरुष प्रकृती गेल्या गर्भान तूं एक बीज रोवता की तूं सृश्टी निर्माण करी म्हूण. आपणागेलें बीज आनी ती तें धारण करता स्वतागेल गर्भान. ती प्रकृती, ती आपणागेल आमगेल आवसू, ती माया आनी ती सगळे सृश्टीचें हें करता. जन्म दिता मात्र न्ही, ताजें लालन पालन करता, ताजें सगळें ताका पोसता, ताका जाय आशिल्लें सगळें दिता. ते देह गोमटो देह निर्माण करता, त्या देहाक आकर्शण जायी तें निर्माण करता, तांकां सगळें चेतन दिता. जाल्यार तें कल जाता त्या सृश्टीक जें चैतन्य आसा तें कोणागेलें? मूळ बिजाचें म्हळ्यार कळ्ळें, पुरुशोत्तम. ते परब्रह्मागेल बीज त्या सृश्टीन तूं येता आनी सगळे गूण तांक येतात. कळ्ळें? तर तेमीत कल जाता दोगांक गेले गूण त्या हान तूं सृश्टींत उतरतात सगळ्याचे. मनुश्याक धरून सगळ्यांक गेले आत्म्यागेल चैतन्य आनी मायेची गोमटाई, चातुर्य, कला सगळें अशी करून आमी परिपूर्ण जातात. आनी तेमीत माय कल जाता हो 7वं दशक ज्ञानदशक जावन आसा, गहन आसचिके. हां, तेमीत कल जाता जें दिसना तें कळना, कळलें सारकें वळना आनी खंयची इंद्रियांक तें कशें मेळोवचें बा आमी. हां, तरी समर्थ सांगता ती हांगा कांट्यान कांट काडचो. शेवटी माय म्हळ्यार कल्लें. ताणें सांगलें माय म्हळ्यार दुसरी कलय न्ही, संकल्प विकल्पाची व्हडली पोटली, ताका माय म्हणटात. आज संकल्प विकल्प म्हळ्यार कल्प आयले न्ही, कल्प म्हळ्यार कल्पन करच्यो. कल्पन करची ही माया, ती मिथ्या. कल्पना ती ताका सत्यत्व ना. जाल्यार कल्पनेने आमी खंय खंय मनान वतात. आत्ता होतं भुईवरी गेय गेय आभायातक. तशी मना तुझपेक्षा इच्चू साप बरा, त्याले उतारे मंतर. तुका तशी नाही. तू जर कोणाक हें केल्यार दंश करची ठरयल्यार ताजें विश उतरना. तशी भयंकर घातक तूं मन घात करता दुसऱ्यांगेलो म्हळ्यार अशी तें मन चंचल हें तें जाल्यार बरें जाल्यार तें आमकां परब्रह्माल्या तेंची पावयता. तेमी ती संकल्प आनी विकल्प दोन्ही कल्पना. जर कल्पनाच करची आस तरी बरी कल्पना केल्ल्या कर नये. कल्पनाच करका न्हय तर बरी कल्पना करया न्ही. आमकां देव मेळटा आस कल्पना करया न्ही. हां, आनी कशी हांवच देव आस कल्ल्या गेलें न्ही. तर मगले जाणते लोक म्हाका सांगता ती तत्वम असी, तूंच तें आस आनी तेंची तत्व सगळ्यांतूय भरलें आनी तें तुज्यांतूय भरल्या. हें देह म्हळ्यार माया, पण ती बोटीन आमी वचका. तशी ते मूळ कल्पना करची. हां, जाल्यार बरी करची. जशी की फूल आनी ताजी न्ही ते खातीर कल करका, श्रवण करका, आयकूंका. आयकूंच कल्ले शब्द आयकूंचे. शब्दांत अर्थ आसता. ते अर्थ आयकून 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 ताजें मनन करचें. मनन म्हळ्यार कशी एक सुरवंट आसता, अशी सुरवंट म्हणटात ताका, कॅटरपिलर. हां, ते आपणा भोंवतीच कोश निर्माण करता. ताका फुलपाखरू जावची मनांत आसता पण कशी जावची कळना. तरी तागल जे खंयच्यान थंय ते कॅटरपिलर जन्म घेतला की ते फुलपाखरू तो भ्रमर तागेल्या कोशाच्या भोवती अशी गू करून फिरता. तशी आमगेल गुरुतत्व आमगेल मना भोवती फिर न्हू एक सांगता ती तूंच तें ब्रह्म, तूं आत्म म्हण पळय तें तूंच आस, दुसरें कोणें न्हय. तूंच रे चेडा तें पळय. श्वासादिकान लक्ष दी. हां, अहम ब्रह्मास्मी तत्वम असी, तूंच तें म्हूण सांगता. आनी गू 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 करून सतत श्रवण भक्ती घडयता, रती बलयता, नित्य दुदा पिशवी येत न्ही तशी. आनी ताजें जर आमी श्रवण मात्र न्ही त्या अर्थाचें मनन केलें. मनन करना पळय निधी ध्यासन म्हळ्यार हांवाची जर आस तर ताजें ध्यान केलें आनी तशी वागच्या पळयलें. आनी मगल गुरू सांगता ती की हें तत्व सगळ्यांतूय तेंच आस म्हणना पण तें पळोवच प्रयत्न केलो तर सगळ्यांतू तत्व
तत्व असं म्हणा पडे, देवाल तत्वच म्हणा पडे, देवाल गुण असतात नव्हे. म्हाका इत्याक सगळे वाईट गुण दिसतात लोकांतून, ते बरोबर नाही म्हणना पडे. हांव बरे गुण सोदचो प्रयत्न करता, सोदून हें करता, बरोबर. तर तशी कल्पना ती जर दृश्या लागा मी वळयली कल्पन करतना, परांची खाणी दोळ भायल दिकान असत न्हू, आमकां तावळी कले मेळ का, देव म्हूण कले आस का, हाजी हेंची ना. खाओ पिओ मजा करो, पिक्चर देखो और ये करो वो करो, आराम करो, पार्टी करो, जस्ट दॅट, बस. बाकीच कले हेंच ना. जाल्यार एखाद्या कशें दिसता ना कलकी तत्व असते. जशी समुद्रांत महासागरांत आशिल्ली ते सान्न माटलेक दिसले, हां, ती उदकांत संत मुळाक आशिल्ली. आजूबाजू 10 दिशांनी उदक, थंयच उज्जलेली, थंयच तिका मरचें आशिल्लें. जाल्यार कोणाल की थांव तिका कळ्ळें की उदक म्हळ्यार अशें कलकी चीज असते जी मगल इर्द गिर्द आसत. जाल्यार म्हाका कळना, म्हाका ती जाण येना. म्हळ्यार तिका इतली संवय जाल्यार ते उदकांत राबून तें उदक जाण येना तिका. तरी दुसरें कोणें पूण तिका दाखोवंक लागलें तें, कळ्ळें. तर ताजें सतत चिंतन मनन म्हळ्यार तिका ती ओड लागली तें पळोवंका. एक दिसान माशली तावळ तिका भंय गेले. जो देव मास आयलो तो म्हणाला हांव तुका दाखयतां, हां. आनी ती ताच सांगात वचूं कबूल जाली. आवस बापसून गल कोण्णा गल ती नायकनी, हो तुका खावन सोडटलो वयर व्हरून, ना हांव वतली. आनी ती माशली वचुली आनी तिका तें उदक पळोवचें मेळ्ळें. एक फक्त उदकाची तिका जाणीव जायना पडे, त्याच उदकान धपकन पळयतली, त्याच उदकान जगली, त्याच उदकान मेली जाल्यार तिगले कॉन्शियसनेस, हां, ज्ञान मार्ग, ज्ञान प्रदीप्त जालें तिगलें. इतले दिवस नुस्तें लोक सांगताले की तुगेलो आजूबाजूक उद्दा आस गो म्हूण. जाल्यार आत्तां ती कळ्ळें उद्दा म्हळ्यार कल्लें म्हूण. कल्लें म्हळ्यार वयर वचून खंय उद्दा ना थंय वचका म्हळ्यार मात्र उद्दा पळोवचें जाता. आमगेल कल मलामती जाल्या आमी मोन गेले शिवाय आमी हें जागृती सोंपन आसा म्हण आमी कळनाची. एक पण जीव उड्डना पड कळटा हो देह म्हळ्यार आमी न्हय म्हूण. आनी आमी तरी आमगे लिंग देह आसता, आमगे सगळे आशा आकांक्षा आनी ओडी सगळे आमी घेवन भायर पडटात, हां. आनी त्या वेळार देह नातिल मिती आमकां ते काडूंक जायना. तेमी परत देह धारण करपा लागता. तेमीच हे मृत्यू जन्माचे चक्रांत आमी शिरकतात, हां. तशी जावं न्हय म्हणून ती ओड लागता म्हणून समर्थांनी परब्रह्माचे वर्णन इतलें गोमटें केलें की तेंची शाश्वत आसा आनी ते कल्पनेन मेळूंचे जाता. म्हणून माये बद्दल आतां मी पयलीं तें कल्पन कर जाल्यार आत्म्या लागीं वचून की तीच माया आमकां सगळें दिता. आनी आमकां कशें कळटा आमी पावली म्हणून शांत जाता, चित्तार्थान भाता परिक्षेन. तशी आमगेले गुरू कोण म्हणून कशें कळटा, कोणाक हें ना, लोकेशन ना, वित्तेशण ना. लोकेशन म्हळ्यार प्रसिद्धीचें. दान करतना पयलीं फोटोग्राफर येता ताणें कितलें दान केलें म्हणून. तशी दुसरे कले प्रसिद्धी आनी पयसो. प्रत्येक ठेवा म्हणाले, काडा म्हणाले, हां. मध्य खंय की आमी संत तुकाराम मंगल थंय वचुलेली घर पळोवनच्या अशीची. तावळ थंय तो बायल एक घेवन बसली, तांगेल घर खंय तें राबिल घर. तर प्रत्येक कडेन पांय पडचे आनी काडा म्हळ्यार पयशे दवरचे. अरे मन उद्विग्न जाता तशें जाल्ल्यार. तसल्यांत देव केन्ना आसना, हां. जाल्यार थंयची ती वायब्रेशन, तो तुकाराम कशें आशिल्लो आसतलो, कशें नाचता आसतलो, कळ्ळें. ते भुमीक पांय पडचे, ते हव्याक पांय पडचे. तो हवा मगल गुरूंगेल चरणा थंयच्यान येतस म्हणून ताका हें करचें. भोव गोमटें तें. तर तशी आत्तां मी हें वाचच्या की 25वा श्लोक थंय जाल्लेलो आमगेलो द्वैत कल्पना निरसन. हांग ते सांगता ती माया ही मनाची जननी. कल्पना हे मायेचेंच मूळ. कल्पनेन थानू माय जाल्या. त्यामीत मानवी मन सुद्दां फक्त कल्पनामय आसा, हां. तर मायेच्या क्षेत्रांत तूं सगळे कडेन कल्पनेचें साम्राज्य. तावळ ही कल्पना दांटून, हां, ब्रह्माक गवसणी घालून पळयल्यार कल्प्रसंग येता. आमकां कळना न्ही, तेमी ती ज्ञानी लोक लागता ती हाजे खातीर. तर ते कल सांगता तें हांग तांणी सांगल्या कल्पना माया निवारी, कल्पना ब्रह्म थावरी. ब्रह्माक थारोय तीच दिता. कळ्ळें म्हळ्यार ही कल्पना माया ब्रह्मान थावन आयिल्लें आसा. तेमी तावळ म्हळेल वरे हड्ड हान तूं जर आमकां भूल भुलैया जायनाशी तरी एक दोरी
अनुसंधान थंय गुरु तत्वा लागी एक तांगेल खुंटीक आमी एक दोरी बांदची आनी ती दोरी घेवन ते म्हणटात तशी सगळे कडेन फिरचें. हां, जाल्यार सांगा ती कोण आसता? गुरुतत्वाची दोरी आसता. तर परत येतना सुद्दां आमी रस्त विसरना ती. ते गुडलायता आयल्यार आमी परत मूळ स्थानार येवन पावता ती. संशय धरी आणि वारी तेही कल्पना. कल्पनेतून संशय येता ती. कल्पना करी बंधन, कल्पना दे समाधान. ब्रह्मी लावी अनुसंधान तेही कल्पना. कल्पना द्वैताची माता. कल्पन म्हळ्यार तावळ सांगिल्ली वरी 2 कप्प दिसता ती. हांतूल च्या पिवं की तांतूल च्या पिवं म्हळ्यार नजर एकच द्वैत दिसता. तशी आमगेले 2 दोळ आसा ती. हां, त्या जर अशी कोण काणशी कोण पळयत तर की खरेंच एकाचेर एक अजुनी दिसता दृश्य. एकांत एक मिसळलेले वार दिसता. पळयात तुमी कोरून तशें दिसता. कळ्ळें? तरी कल्पना द्वैताची माता. कल्पना ज्ञेप्ती तत्वता. ज्ञेप्ती म्हळ्यार कळ्ळें? ज्ञान ही सुद्दां कल्पनाची. कळ्ळें? हा बद्ध स ही वे कल्पना. हा मुक्त स ही वे कल्पना. आम्ही बद्ध आसना ती आणि मुक्त आसना ती. हां, तशी ही फक्त कल्पना. आम्ही फक्त आसता ती आणि आम्हीच देव आसता ती. हें तें मुख्य. तर ती सांगता कल्पना द्वैताची माता. कल्पन करता बसता ती. हें अश्वे न्हंय आसतलें अशी. आमकां भंय म्हणचे पयलीं न्हंयच पयलीं मुखार येता. कल्पना ज्ञेप्ती तत्वता. बद्धता आणि मुक्तता कल्पना गुणे. आम्ही चमकतना दृश्यय मुखार आयिल्लें आसता आणि अदृश्यय ताजे मध्य थंयच आसता तें तेज. पण आमकां तें रियलायज जायना. फक्त दृश्य दिसता आनी तेमी ती अयो आमी बांदील आसा ती. आमी कशी मुक्त जातली? आनी मुक्त सुद्दां मुक्त हा मुक्त स म्हणटलो अनर्गळ आसता. अनर्गळ म्हळ्यार वाटत मोकाट आसता. मोकाट आसचें आनी मऊ मृदू आसचें हातूंत फरक आसता. कळ्ळें? मुक्त आसचें हातूंत फरक आसता. हें सगळें कल्पने मिती जाता. कल्पना अंतरी सबळ नसते दावी ब्रह्मगोळ. 14 ब्रह्मांचें तिणें हें केलें कल्पनेचें. तें कल खातीर सांगलें 14 ब्रह्मांचें चतुर्दश ब्रह्म म्हणून पयले समास सांगतो की आमकां परब्रह्म कितले सादारण अंतरार आस म्हूण कळचे खातीर. तें परब्रह्म न्ही. मुखार वच. क्षण एका ते निर्मळ स्वरूप कल्पी. एक फावट मन कल करता आपणच तें निर्मळ स्वरूप म्हणून कल्पना ती वे कल्पनाची. हां, तरी कल्पना कशी जिवनात व्याप्त आसत हाच जें तें वर्णन करता ती. चांगली बरी आनी वायट हे कल्पनेचेच प्रकार. चिंता, भीती, भय, हीनपणाची भावना, मुखार कशें जातलें वया म्हळ्यार काळजी, आळशीपणाचें मनोराज्य, हे सगळे वायट कल्पना अशी समज का ती. कळ्ळें? ईश्वरात उलट ईश्वराचेर श्रद्धा, निर्भयता, बरें कोणा सगळ्यांक बरें जावंका ही भावना, आशावादीपणात, पॉझिटिव्ह थिंकिंग आनी म्हाका यश मेळटलेंची. हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. हम होंगे कामयाब एक दिन. होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. होगी शांति चारों ओर एक दिन. ही यशाची खात्री. हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ. हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. तशी हे आमगेल आनंद यात्रा. हम चलेंगे साथ साथ आनी यशाची खात्री दवरून. तशेंच कल्पन करची. वायट कल्पन केल्यार ती देह बुद्धी पसता आनी मन नॅरो मायंडेड जाता, सेल्फ सेंटर्ड जाता. सेल्फ सेंटर्ड आनी इंट्रॉस्पेक्टीव हातूंत फरक आसा. इंट्रॉस्पेक्टीव म्हळ्यार भितर निरकून पळयता, भितर कल्ल आसा. आनी सेल्फ सेंटर म्हळ्यार एक हांव म्हळ्यार देह आनी सगळ्यांनी मगली थंय नात करता बसका. आनी प्रत्येक म्हणटा ती म्हाका कले म्हणटात वया हांव कली चुकी केल्लेली आसता. मनांत आमकां गोत आसता. आनी खंयच्या हाजे वेळार कोणकी मैत्रीण मेळ्ळ्या ती कलकी उलयतात ती म्हजे बद्दलच उलयतात की कल्लें. हें संशय म्हळ्यार हें कल्लें नॅरो मायंडेडनेस. जाल्यार
बऱ्यो कल्पन केल्यार आत्मबुद्धी पोसता ती सगळ्यांगेर बरे गुण दिसच्या लागता ती आनी म्हाका हें शिकयता अयो तूं कितलो गोमटे विणता गो म्हाका शिकयता कितलो गोमटे पद म्हणटा गो म्हाका शिकय न्ही म्हाका ते लिरिक्स पेटोवन दी हांव शिकतां आनी तें म्हणचें किंवां आमकां कल येता तें दुसऱ्यांक शिकोवचें दुसऱ्याल्या अशी गोड उलोवचें की तांगेल्या मनाक बरें दिसता वय की न्ही मन होड्ड जाल्यार ही कल्पना आत्मबुद्धी पोसता ती आनी मन आमगेलें विशाल जाता तेमी कोणाक संत जावचेंच की संत जाले शिवाय पयलीं संत जावंका लागता म्हळ्यार सहांच अंत करपा लागता षड्रिपू आनी षड्रिपू आयल्यात मीन न्हू तें ना जावं करचें जाल्यार ताका संत म्हणटात संत अंत तरी ह्यो बरबऱ्यो कल्पना आत्मसात करूंक शिकता आमी आतां ही कशेंच माया क्षणा एका धोका वाहे क्षणा एका स्थिर राहे क्षणा एका पाहे विस्मित होऊनी क्षणा एका ते उमजे क्षणा एका ते निर्बुजे निर्बुजे म्हळ्यार अज्ञान धारण करता एक फंत हो म्हाका कळ्ळें म्हणटा जाल्यार एक फंत मन म्हणटा अयो कळबा कळटा पण वळनाच न्ही हें कशें करचें म्हाका कळ्ळें परब्रह्म म्हळ्यार अशें करता तशें करता तेंच केवळ सत्य जाल्यार हें पावचें कशी थंय मध्य सगळें जें दिसता तें ना म्हणटा ती आनी जें आसता तें दिसना तें कल्ले अनुभवाकच येना तर कल करचें कलें तशी क्षण एकांत आमगेल्या मनांत हें येता भय भीती हांव कले चुकीच्या रस्त्यान वतकी कले पण हांगा आमकां कोण मदत करता तर आमगो सद्गुरू वेल श्रद्धा आसा न्ही ती आमकां मदत करता आनी तें ज्ञान आसा ती आनी आमगेलो भक्ती मार्ग तेमी ती ज्ञान मार्ग आनी ते ज्ञानोत्तर भक्ती सुद्दां तांतले आसा तेमी ते नुस्तें अंधश्रद्धा ना तांतले डोळस भक्ती आसा आनी तेमी ती ते आमकां मार्ग दाखयता तांतले ज्ञानय आसा आनी तांतल्यागी भक्ती आसा तांतले श्रद्धा आसा तांगेल गुरूंनी तांकां दिल्ल्या आनी त्या धैर्यारी तोच मार्गान ते आमकां व्हरता ती आनी तांकां गोत आसा खंय खंय खाचकळगी आसा ती अंत मार्गांतून ते सगळें तांकां गोत आसा कोण ज्ञान मार्ग योग्य आसा की तांकां ते ज्ञान मार्ग शिकयता कोणा भक्ती मार्ग योग्य आसा की तांकां भक्ती मार्ग शिकयता ती जाल्यार दोनी एक कडेन एक कॉयनाची दोन बाजू आसतात तशी ते कॉयन शेवटी एक अख्खेच घेवंक लागता न्हय अर्ध घेवच्या जायना एक बाजू घे म्हळ्यार तशी जायना तशी ज्ञान असल्यार तांत भक्ती आसका थोडी तरी प्रेम आसका आदर आसका गुरूंचेर कोणी श्रद्धा आसका आनी भक्ती असल्यार अंधश्रद्धा आसूं न्ही डोळस प्रमाण कस लावंका प्रती एक कर्म करतना हांव हें कल करतस कल्ल्या करतस म्हाका कल मेळटस हांव फळाची अपेक्षा करता आसवें म्हाका हांव तूं खरें समाधान खरो आनंद मेळटा की तकलूफ मिनिमम आनंद मेळटा हें आमी पळोवंक वय की ना तर तशी तर क्षणा एका ते उमजे हें सगळें थियरी कळटा क्षणा एका ते निर्बुजे मन माया कल करता हें अज्ञान नाना विकार करीजे ते कल्पना जाणावी नाक्क जाल्यार निगेटीव थिंकींग न्ही एक विचार आयल की विचार येवंचो वायट न्ही विचार हे मनात विचार येत आसता ती जर ते विचाराक आमी प्रेरणा दिली की ते सिग्नलाचेर भीक मागच्या राबतात न्ही एकड्याक तुमी चिके दियात कले पुरे पलटण येता एकामेकाक आनी नित्य वतलो त्या सिग्नलार राबता ताका पुरे पगारू तांकां भीक दिवच्यान तूं वता तशें आमगेलें पुरें आयुश्य आमी असं निगेटीव थिंकिंगान तूं वेस्ट करतात जें अति दुर्लभ आसा अगदी मौल्यवान आसा घडये घडये मेळना तर आमी मस्त खर्चोन कसली की आमचे खातीर व्हडले कार घेतल्या नाल्यार व्हड फ्रीज घेतल्या आमी ताजी वगात करतात की ना तशी आमकां हे मनुष्य जन्म मेळ्ळा आमगेले सगळें कितलें पुण्य खर्चोन आमी घेतल्या फुकट मेळ्ळी आमकां तर ताजी आमी चीज करका की ना ताजे खातीर कल्पना करची जाल्यार कल करका कल्पना जन्माचे मूळ म्हळ्यार हांव बद्ध आसा ही कल्पना हीच जन्म घेवच्या लायत आमकां कल्पना भक्तीचे फळ कल्पना तेच केवळ मोक्ष दाती भक्ती दितली तिवय कल्पनाची मोक्ष दितली तिवय कल्पनाची संकल्प विकल्प असो ऐसी हे कल्पना साधने दे समाधान येरवी हे पतना मूळच की साधनाने समाधानात हांग साधन म्हळ्यार कल्लें तें तांणी सांगल्या म्हळ्यार कळ्ळें की कल्पनेंत अचाट सामर्थ्य साठयल्या ती दृश्याल्या वळली की प्रपंचांत दुःखच भोगच्या लायता दृश्याल्या वळका लागता पण आमगेलें भान विसर न्ही
आम्ही हा जे नामस्मरणाचे त्याला लावून तांतू घुसका फणसा गर शेते चीकू तरी सांगेल वर चुईंग गम कॅसा चिकटणे तशी सगळे अंगाक आमगेले मी पण चिकटता काढू जायना आणि मी पण असून आम परब्रह्म केन्नाय मेळना त्यामिती आम्ही पैर कल करका भक्तिभावाने गुरु लेपणी श्रद्धा दवरनु तर त्याला नामस्मरण करतच 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 भितर वचका नाल्या आमगेल अभिमन्यू जावच्याक वेळ लागना थंय आमी मोरूनच वतली आणि मोरून सुद्धा वचना देह मात्र पडता परत परत जन्माच्यान शिरकतली ते आमकां नाका त्यामिती कल्पनेची जे सामर्थ्य असणे ताचो बरो उपयोग कशें करचो अदृश्य स्वस्वरूपाल्याक वळली तर हीच कल्पना आमकां समाधान दिता खुशी जाता आतां हें जे सेशन्स चलता ती हाज्याने वखदाक सुद्दां समाधान जाता आतां हातूंत संत सती श्री समर्थ पण हांव एक माध्यमाक सुद्दां इतलें समाधान इतलो आनंद जाता दुसरी फळाची अपेक्षा करूंक कलेक करतन करतन तोंडांत अमृत पडता कान्नांत अमृत पडता आणि ते सम आमी करतात की ना निधी ध्यास मेळटा उपयोग करतात की ना हात जे बारीक लक्ष समर्थ दवरतात ते आपणाल मेंबर्सांचेर तांगेल्या आयुश्यान कसलेय प्रसंग आयल्यार ताजे हें येता कले तांथान मार्ग काडचे एक फन म्हगेल्या आयुश्यांत अशी एक कलकी आयले म्हाका रात्रभर न्हीद पडली म्हळ्यार व्यवहाराचे कलकी कशी प्रॉब्लेम सोडोवची म्हणून कळना तरी ते मागीर समर्थांगेल प्रार्थना केली कल करूं म्हाका कले कळना म्हाका कले मार्गदर्शन जाय म्हणून तर दुसरे दिवसू केन्नाय कले पेट येना तिलेने एक गोमटें प्रवचन हांतुलेंची गोमटेंच पेटयले कोण हांतू सज्जनगडाचेर कोणकी सांगिले आनी तांतू मगल पुरे प्रश्नांक कशी वागता ताजें उत्तर आशिल्लें आतां हें कोण पेटयलें तिगल माध्यमांत न्हू समर्थांनी म्हजे खातीर पेटयलें ही श्रद्धा आमगेल मनान जागृत जावंक त्यामिती कांट्यान कांट कशी काडटात न्ही तशी ही श्रद्धा म्हळ्यार सगळ्यांतू तो मगल गुरू आसा आनी तोच सगळें पेटयता तोच आमगेल प्रॉब्लेम सॉल्व करता आनी त्यामिती आमी बिंदास्त ताजे मागशी तागेल बोट धरून ते गुरुतत्वाची दोरी घेवन एकली म्हूण दिसतात पण आमी एकली आसना ती दोरी हातांत न्ही अनुसंधान आसता शुद्ध कल्पन केल्यार अशुद्ध कल्पना ना करूं जाता म्हळ्यार कांट्यान कांट पांया कांट लागलो तपलो तरी तो अशी हातान येना मस्त भितर गेला थंय आनी एक कांट घेतलो चुपची आनी ताज्यान अशी हें करून काडलें वात एक फंत मुळा वता तावळी ते एक कले तरी पिन्नान जो ती वयर करपा लागता वात तशी आमी कल्पनेची बरे कल्पनेने वायट कल्पनेच नाश करता आनी मुखार वचका शुद्ध कल्पनेने अशुद्ध कल्पना ना करका आनी सतत स्वस्वरूपाच्या अनुसंधानान गुंतून रावका ताजे खातीर श्रवण मनन निधिध्यासन ह्या मार्गान वचुल्यार देहबुद्धीची फट्टी कल्पना उडून वता देहबुद्धी म्हळ्यार कल म्हूण आमकां ताचो विचार करपाचो सुद्दां दिसना आनी हांव बद्धच की हांव मुक्तच की हो विचार सुद्दां येना खात्रीत हांव मुक्तच आसा आनी तसल्यांक स्वस्वरूप दर्शन जाता आनी लाभ मेळटा आतांनी सांगल्या की असो ऐसी हे कल्पना साधने दे समाधान येरवी हे पतना मूळच की म्हणून सर्वांचे मूळ ते हे कल्पनाच केवळ कल्पन म्हळ्याकले माया माय म्हळ्याकले कल्पना संकल्पना विकल्पना दोन्ही कल्पनाची आणि दोन्ही फट्टी पण दोन्ही मिडियम त्या कल्पनेचे हाजेर बैसून आमी तरंगत वचे बरे कल्पनेचे ते प्रवाहाच्या विरुद्ध पळोवचें आमी जाल्यार ती कल्पना ती माया तिगल जर क्रूप जाल्यार ती पयल मस्त परीक्षा पळयता ती आमगेलो हावस आसा उत्पत्ती स्थिती लय तीच करता जाल्यार ताजे मध्य तिगल अनुग्रह जावन पयले निग्रह म्हूण एक स्टेप येता थंय ती एक पायरी येता त्या पायरीचेर आयुश्यान भयंकर कश्ट येतात आमगेल मन विचरीत जाता की आमी तिगल साथ सोडता ती की कल करता ती की नेगेटीव थिंक करून धांवन वता ती तें पळोवचें आसता आनी तांतून आमी श्रद्धेन भायर पडली की त्या देव माशान ते सान्न माशलेक फाटीर बसयली की तशी ती आमचेर कृप करून आमकां फाटीर बसून सुमकन वता आनी आमकां ब्रह्मप्राप्ती जाता म्हणून सर्वांचे मूळ ते हे कल्पनाच केवळ इचे केल्या निर्मूळ ब्रह्मप्राप्ती श्रवण आणि मनन निज ध्यासे समाधान
मिथ्या कल्पनेचे भान उडोवन जाय. फट्टी कल्पना म्हळ्यार फट्टी कले दृश्याचे जे भान असणे, अयो हें दृश्य दिसतस मागीर दिसतस म्हण ना म्हण कशें म्हणचें, असले सगळे विचार येना ती, विचार येना ती. ते दिसत असता ती, ते आशिल्ले असता ती, जाल्यार प्रकर्शान कसले जाणयता की जे दिसना म्हणलें न्ही, तांगेल मनाक ताजी जाणीव जावचे लागता, ताजी अवेरनेस येता. आमकां कोणाक पळयतस शेवटी मगल आत्म्या मितीच म्हाका सगळें मेळतस. हां, हाजी जे अवेरनेस आस, कायम वर्त तें. आनी शुद्ध ब्रह्माचा निश्चयो करी कल्पनेचा जयो, तरी ब्रह्मा शुद्ध ब्रह्म म्हाका जाय म्हूण हाजो जर निश्चय जाल्यार ह्या संकल्पाची बोटींतल्यान वता ती, त्या बोटीचो जय जाता. आनी निश्चितार्थे संशय तुटोवन गेला, कडे निगेटिव्ह थिंकींग म्हणून वर ना. मिथ्या कल्पनेचे कोडे कैसे राहे साचा पुढे, सत्य कल्ले परब्रह्म, वय की नाही. हें नेगेटिव्ह थिंकींग एक पण सोडून दिलें आनी कल्पनेने म्हळ्यार कसलें मायेन आमचेर कृप केली ती शक्ती, गुरु शक्ती आमचे खातीर माय जावन येता. म्हळ्यार कसलें सगूण साकार जावन येता ती आमचे खातीर गायड करूंक. तर तिगल आधार घेतला मी आनी सतत तिगल सहवासांत राबून ताचेर प्रेम केलें, भक्ती केली. तरी कल जाता ध्यान जाल्यार ध्यान मार्ग बैसून करा ती, तांणी सांगिल्लें तशें करा ती, कशें कर सांगलें तें. पण मनांत कसलें श्रद्धा भक्ती आसता, श्रद्धेचो बेस आसता. हें सामर्थ्य आहे चळवळीचे, कोरका आम्ही जाल्यार करयतल्या जाण दवरका. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो करील तयाचे. हे चळवळीची युग असत, अशी नुसते आळशीशे बैसून कले ना. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी म्हण. हे कलियुगान तू खाटल्या सकट उबारून भायर उडोवन सोडतात, तशी उपयोग असवे. पण कल्पनी कोरका, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. मिथ्या कल्पनेचे कोडे कैसे राहे साचा पुढे, जैसे सूर्याचे नी उजेडे नासे तम. सूर्य उदेल की अंधार राबतवे, काळोख राबना. जाल्यार ते काळोखात सुद्दां आमी पूज करतात. त्यांनी सांगलें की आमी हांतू सुप्रभात महाबळेश्वर हें खंयचें आमगेले देवागेले सुप्रभात आमी करतात. तैसे ज्ञानाचे नी प्रकाशे मिथ्या कल्पना हे नासे, मग हे तुटे अपैसे द्वैतानुसंधान. सतत आमी द्वैतासंधान करता आसत न्ही, राग द्वेष प्रीती कोप कसलें आस ना, आमगेल नजरेन तूं सतत द्वैत आस. ह्या कपांतलें घेवं की त्या कपांतलें घेवं, श्रेयस घेवं की प्रेयस घेवं. अरे ते प्रेयस म्हणून कसलें नाची, थंय फक्त श्रेयस आसत. जाल्यार द व्हेरी फॅक्ट आमी विचारता ती हें घेवं की तें घेवं म्हळ्यार आमकां कोणाल गरज आस. आतां श्लोक जगी जाणत्याचा पांय धरावा तावळी त्या नेत्र तज्ञा लागीं आमी वचका न्हय. त्यामुळे खंयचे पण डॉक्टर म्हळें जाल्यार वचून विचारचें ना. ताकाची 4-5 दिसता आसता, ते आमकां 2 दिसले, तसले जाल्यार वचून उपयोग केलो. पुरे आमगेलें आयुश्य बरबाद, तशें करचें ना. त्यामुळे ती तैसे ज्ञानाचे नी प्रकाशे मिथ्या कल्पना हे नासे, मग हे तुटे अपैसे द्वैतानुसंधान. कशी कल्पनेने कल्पना उडे, जैसा मृगे मृग सापडे, का शरे शर आतुडे. आकाशांतून बाण मारते, आमकां महाभारतांत ताणें युद्ध दाखयतात. एकल्याक मंत्र म्हणून बाण मारलो, दुसऱ्याने बाण मारलो आकाशांतून, त्या दोन्ही बाण एकडे मेळटात आनी खंयचे सत्य आस पळय तो बाण वरता आनी दुसरो मोड वता, नाश जाता. तशी कल्पनेने कल्पना उडे, जैसा मृगे मृग सापडे, का शरे शर आतुडे. आकाश मार्गी तशी आत्तां आमकां ह्या प्रपंचांत राबून 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 देहभान आमी ती चिखलान पळयत आमी, मनाक सगळें चिक्कोल लागला. तो चिक्कोल पयलीं धुंवका न्हय. चिक्कोल उदकांत नुस्तें धूळ आसल्यार चिक्कोल लागना. नुस्तें धुळीन थोडे वेळ बसले आमी, सुकी रेती आसता न्ही, आमी समजा समुद्रा वेळेर वचून सुक्या रेतीन बसली, उठायल की अशी फाप्पून गेली की ती रेती वता. तशी सुक्की रेतीन बसली, ताका मनान प्रोत्साहन दिली की हेंच खरें म्हणून. बसली अशीची चिके चैन करूं, सृश्टी पळयली, ताजो आनंद घेतलो. आतां घरची काम आसत म्हणून उठायली, अशी फाप्पुळे घार आयली तशी. तर हें तशें न्ही. पण तान तूं भितर वचूली, वल्ले वती रेतीन बसली. ती रेती बसत हें करतवे
कडे हातान ताजे किल्ल केले, हें केलें तें केलें, चेडूं पळय ते उदकान खेळटा ती, चिखलान खेळटा ती, ते उदका मी ती चिक्कोल जालो, कळ्ळें? धुळेंत उदकाक पडलें म्हणून चिक्कोल जालो. आमगे विचारान, मनांतल्या विचारान, नुस्तें विचारान हें चिक्कोल जायना. आमी ताका आनी आनी नेगेटीव उदकाचे, चिखला उदकाचे आमी प्रेरण दितात. हें तशीच आसतलें, पळोवन घेता तांकां अशीं सगळें. अशीं करून आमी नेगेटीव थिंकींग करून करून चिक्कोल करतात. आतां तो चिक्कोल करच्याक आमी कल करका ताका धुवच्याकय उदकाची लागता, पण तें शुद्ध उदक जावंका, शुद्ध उदक जावंका. मी कशी तयार जालो, हांव म्हळ्यारच तो अशी, तेमीत म्हाका जायी, मगले हें सगळें आयलें, हांव केल्लें हें सगळें विभक्ती आयले, म्हजे खातीर सगळ्यांनी सगळें करका अशी सगळें. आतां परत वचचें जाल्यार सप्तम हितून परत उपराटी करका. सप्तम म्हळ्यार कहलें हांव कोण कल्लेंच मज्जान तूं, हां मज्जान समाधान आसलें. आतां म्हगेलें आयुश्य संपता आयलें, मज्जान घेवन वचचें सारकें, मगल मनांत कसलेंच म्हळ्यागी शाश्वत समाधान आसवें ना. तरी कल्ल्या ना, तरी मगल कल्लें सांगा, हां मगल कल्लें ना. म्हळ्यार हांव कमायलें न्हय, म्हाका आयतें मेळिल्लें, श्रम केल्लें म्हणटा हांव, जाल्यार गुरू कृपे शिवाय आनी देवाल कृपे शिवाय आमकां कसलें मेळना. आमकां वॉट वी डिजर्व ओन्ली वी गेट, नाल्यार यश मेळना. तर हें मगल न्हय आनी म्हाका घेवन वचूंकय जायना. तेमी हांगा दवरचें. मागीर मगल कल्लें हांव कल्ल व्हरू जाता, तर शाश्वत समाधान हांव व्हरू जाता. समाधान कशें मेळटलें? खंयच्यान थावन येता, तरी परमात्म्यान थावन समाधान येता. तस्मात तांतू थावन समाधान येता. हां कडेरी मगल हें जालें, रामो राजमणी सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण अभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः. तेमीच रामाक नमस्कार केलो. हें जे रामरक्षेचो श्लोक आसा न्ही विभक्ती प्रत्ययाचो, तो आमकां परत वयर व्हरूंक, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर. संबोधन, हे रामा म्हाका सांबाळ रे. जशी आमी वयर थावन हांव मगलें म्हाका आनी तोगूताय आयली, मज्जान कल्लेलें मीपण, फक्त मीपण. आनी आयस म्हळ्यार कल्लें इम्पॉर्टन्स, कंपॅरिजन आनी एक्सपेक्टेशन सगळ्यां थावन. आनी ती दांडी अहंकाराची, दुसऱ्यांक तुच्छ लेखचें, ते त्रिशुलान खोमचें असले नमुने आशिल्ल्याक उपराटी वचूल्यार कल जाता. रामे चित्तलय, मग चित्ताचं लय करी, रामान चित्ताच मग लय जावं. भो राम, हे रामा माम उद्धर, मगल उद्धार करी म्हणून. हां तशी कल्पनेने कल्पना उडे, जैसा मृगे मृग सापडे, का शरे शर आतुडे आकाश मार्गी. शिकारी वतना लोक प्राण्या शिकारी वतात, शिकार करूक तावळी सुण्यांकणी घेवन वतात. तर ती सुणी भुंकून तांकां हें करता, तांची मागशी लागतात आनी कड्डेर हे तांगे शिकार करतात. तशी शुद्ध कल्पनेचे बळ जालिया नासे सबळ. शुद्ध कल्पनेची तांकां इतली शक्ती आसता पॉझिटिव्ह थिंकिंगांतू, की निगेटीव शक्तीक, निगेटीव हाका थिंकिंगाक ती शबळ, शबळ म्हळ्यार पोल्युटेड, ताका ना करता. हेची वचन प्रांजळ सावध ऐका. शुद्ध कल्पनेची खूण स्वये कल्पी जे निर्गुण. शुद्ध कल्पना कल्ली करची, शुद्ध कल्पना म्हळ्यार एक्झॅक्टली कल करची कली कल्पना, तरी आपण कल्लेस निर्गुणाचे हाजी कल्पना करा. सस्वरूपी विस्मरण पडोची नेदी. सतत मगल आत्मा हेंच मगल स्वरूप आसा. हांव बद्धय ना मुक्तय ना, हें मगल स्वतागल राज्य आसा. हां हें देह बिह म्हाका वापरच्याक दिला, ही इंद्रिय हांव सम करून वापरतली. हां पण सगळ्यांकय सम करून हांव पळयतली. राय आसल्यार प्रजेक कशी पळयता तशी सगळे मगल अवयवांनी इतले म्हाका मदत केल्या, तांगेल सम शरिराक काळजी घेतली, बाकीच्यांगेल सुद्दां सम काळजी घेतली. प्रजा वत्सल राय जातलें हांव अशी. राम राज्य आसका आमगेल्या हातूंत. तर शुद्ध कल्पनेची खूण स्वये कल्पी जे निर्गुण. हांव निर्गुणच आसा, ही कल्पना बरी कल्पना. सस्वरूपी विस्मरण पडोची नेदी, म्हळ्यार हांव मगल स्वस्वरूप कल्लें, हाजी केन्नाय विस्मरण पडू दिवचना. सदा स्वरूपानुसंधान करी द्वैताचे निरशन, अद्वय निश्चयाचे ज्ञान तेची शुद्ध कल्पना. अद्वय निश्चयाचे ज्ञान म्हळ्यार की सदैव स्वस्वरूपांत लीन जावन रावचें.
द्वैतमय दृश्याचे संपूर्ण विस्मरण जायशी पर्यंत लक्ष दिवची ना आणि अद्वितीय ब्रह्मालय साक्षात ज्ञान ह्या तीन गोष्टी खंय एक जातात की ती कल्पना शुद्ध कल्पना अशी समजचे. अद्वैत कल्पी ते शुद्ध, द्वैत कल्पी ते अशुद्ध. सोप्या शब्दांत तुम सांगता हाजे जिस्ट कले तरी अद्वैताची कल्पना करता म्हळ्यार कले हांव खरें म्हळ्यार एकलीच आसा आणि ती हांवच आसा, हांवच देव आसा आणि दुसरें कल्लेय ना, हें अद्वैत. हांगा सांगलें हो ज्ञानदशकांत हें ज्ञानाचे बद्दल सांगलें. ज्ञान मार्गी आनी कशें वचका हां शेवटी तांकांय भक्तीच मेळटा आणि भक्तीन वचूल्यार तांकां ज्ञान मेळटा. अशें करून ज्ञान आणि भक्ती शेवटी एकच जातात परब्रह्मांत वतना आणि आनंद पावतात, अनुभवतात ती. हां अद्वैत कल्पना करता ती शुद्ध कल्पना, द्वैत कल्पना करता ती अशुद्ध. अशुद्धतेची प्रसिद्ध सबळ जाणव, सबळ माया म्हळ्यार पोल्युटेड माया म्हळ्यार कलें अशुद्ध. सगळे कडेन म्हाका द्वैत दिसता, सगळे कडेन झगड दिसता, ती नेगेटीव दिसता. शुद्ध कल्पनेचा अर्थ अद्वैताचा निश्चितार्थ. अद्वैत निश्चित अद्वैत आणि सबळ व्यर्थ द्वैत कल्पी. आणि हा फुकटपणी द्वैताची कल्पना करता आशिल्ली आत्ता थंय जाल्यार आत्ता करची ना. म्हाका कळ्ळें हें अद्वैतच आसा. अद्वैत कल्पना प्रकाशे तेची क्षणी द्वैत नासे. हां जशी सिनेमा चालू आसा आणि एकदम हें गेलें, लायट गेलें, पुरें ब्लँक जाता. इतलें सगळें जोर जोरान क्लायमॅक्स चालू आशिल्लें, मदेंची इंटरनेट बंद पडलें, तळकल जाता, केबल बंद पडलें, इंटरनेट बंद पडलें, टी व्ही दिसचो बंद जालो. तशी द्वैत ना जाता. अद्वैत कल्पनेच प्रकाश जेन्ना पडटा हां म्हळ्यार तें हांगा बंद जाता इलेक्ट्रिसिटी, थंय तशी न्हय. सूर्य उदेता, सूर्य उदेता, ताजी प्रभ पडटा, पयलीं अरुणोदय जाता, हां कडेन अभ्युदय जाता. अशें सगळें. अद्वैत कल्पना प्रकाशे तेची क्षणी द्वैत नासे, द्वैता सरसी निरसे सबळ कल्पना. कल्पनेने कल्पना सरे म्हळ्यार बरी कल्पना कोर न्हू वायट कल्पना घालोवंक आमी कांट्यानेच कांट काडका, कांट्याची मदत घेवन किंवां चुपकले पूण घेवंक सेफ्टी पिन हें तेकले काच शिरकल बा ताका काडूक एखाद काचेच टोकच उपयोगी पडटा. दुसरे कले ना बा पिन्न ना, दुसरे काचच आसा, ताच्यान हगूर ते स्किन भायर बाजू कोर न्हू ती काच अशी मागीर ताण काडूं जाता. तशी कल्पना बरी कल्पनेने वायट कल्पना म्हळ्यार हें द्वैत आसा ही वायट कल्पना. कल्पनेने कल्पना सरे ऐसी जाणावी चतुरे, सकळ गेली सबळ गेल्या नंतरे शुद्ध उरली. म्हळ्यार नेगेटीव थिंकींग गेल्लें की पॉझिटीव थिंकींग आनी करका लागना. नेगेटीव थिंकींग घालें तशी फातरांत मुर्ती जी घडयतात न्ही, फातरांत मुर्ती पयले आसता, नाक्काशिल्ले विचार काडचे, नेगेटीव विचार काडले की वर्त ती स्वच्छ सुंदर मूर्ती, तें परब्रह्म. शुद्ध कल्पनेचे रूप तेची जे कल्पी स्वरूप तें मगलें स्वरूप हें हांव कल्पना करची. स्वरूप कल्पिता तद्रूप होय आपण, हांव तातूंत एकरूप जाता, तातूंत इतलें वीर्ण वता हांव त्या कल्पनेन. तूं आहा हा कितलें बरें जालें म्हाका, आहा हा सुद्दां म्हणचे शब्द येना ती, पण हांव म्हाका तो अनुभव इतलो बरो जाता. गोड्डा गोडशांचे गोडच जालें, तशें परब्रह्मच जालें. कोणाक सांगका म्हूण दिसना, कोणाले उलोवंका म्हूण दिसना, उलोवचे शब्द आसना ती. कोणें रडल्यार तांगेले पाप दिसता, तांणी सुद्दां आमचें येवंका अशें दिसता. खरें मागीर तांच्यान सुद्दां आमकां तें दिसता आसता. तुमी देवूच आसून सुद्दां तुमी कसल्यार रडतात मा, यो हांव तुमकां मार्ग दाखयता, अशी उरलो उपकारा पुरता. कल्पनेसी मिथ्यत्व आले, सहजची तद्रूप जाले. तावटी कल्पनेने बरे कल्पनेन आमी शबल कल्पना घालयिल्ली आसता जाल्यार जेन्ना आमी ते परब्रह्माचे आमी एकरूप जातात की हां ते रियलायझेशन येता आमकां, सेल्फ रियलायझेशन, त्या वेळार ही कल्पना सुद्दां ना जाता. कल्पने सागर नाची, मिथ्यत्व आले, सहजची तद्रूप जाले. आत्मनिश्चय नासिले कल्पनेसी, आत्मभाव प्रगट जाले की माया तांत विलीन जाता. माय तांतनू भायर पडलेलें आसना. आमी ते गुंडाळतं कल्पना करून म्हाका आत्मज्ञान जाय म्हणून ते गुंडाळतं आमी येतात ती तर माय म्हणटा यो हेंचेच आनी कडेन माय ना जाता, तांत एकरूप जाता. जेची क्षणी निश्चय चळे तेची क्षणी द्वैत उफाळे. परत संवसार करूं आयली आनी परत कल जाता, अरे परत द्वैत आयलें, कितें जाल्लें, आमी चडलीं खंय गेलें आमगेलें अद्वैता ज्ञान खंय गेलें.
तेची क्षणी द्वैत उफाळे, जैसा अस्तमानी प्रबळे अंधकार. सूर्य ना जायना पण सांज जाल की परत अंधकार जात की तशी जाता. तशी जाव नये म्हणून तुमकां बळीराजागल उपम दिता. बळीराजा जो प्रल्हादागल नात्तू ताका पाप बरो आशिल्लो तो, जाल्यार शुक्राचार्यान ताका पट्टी पडोवन पडोवन तो मस्त म्हळ्यार सगळ्यांक दैत्यांगेलें राज्य जावंक म्हणून सगळें राज्य लुटच्या लागिलो. तर ताका ताणें पाताळांत घालें. खल्लें म्हळ्यार ताणें सगळें मीपणाची त्या वामन मुर्तीक अर्पण करून सोळें. तिसरो पांय खंय दवरूं म्हणना पडे. देवाक ताणें सांगलें मगल माथ्यार दवर. हां, तावळ शुक्राचार्यान ताका शाप दिलो खंय गुरुनी की तुगेलें सन हें धन साम्राज्य पुराय वतलें, तुला कल्ले वरचें ना. तो म्हणालो म्हाका नाका कल्लें, एक सद्गुरूंगेल माथ्यार पांय पडल्यार पुरो. तर ताका पाताळांत घालें आनी पाताळाचें राज्य ताका दिल्लें पुराय. मात्र न्हय, परत आतां तांणी कल सांगल्या की निश्चय चडले की परत वैत उफाळटा. तशी जावं नये म्हणून नारायण स्वरूप तागेल द्वारपाल जावन राबले खंय. परत ते दैत्य वृत्ती तुज्यांत येवची ना, येवच्या नाम रक्षण करू खंय थंय राबले. तैसे ज्ञान होता मळीण, अज्ञान प्रबळे जाण. या कारणे श्रवण अखंड असावे. त्यामुळे श्रवण भक्तीचं रतिबू आम्ही चुको नये, साधन सोड नये. श्रवण मनन निधिध्यासन हां केन्नाय सोड नये. आता असो हे बोलणे जाले, आशंका फेडू एका बोले. जयास द्वैत भासले ते तू नवेशी सर्वदा. सगळं गोळा बेरीज कल जाली. ताणें सांगलें जें तुका द्वैतणी दिसता पळय तें तूं न्हय, तें तुजे खातीर आसा पण तें तूं न्हय. तर तूं कोणू? हां, तूं कोणू? तर अद्वैत जें आसा परमात्मा परब्रह्म तें तूंचीच. आनी जें तुका दिसता आसा पळय तें तुजे खातीर निर्माण केलें, तुवेंच निर्माण केल्या तुगेल मदती खातीर. तेमी ती हांगा फसूं नाका. तेमी कल जालें मागील आशंका फिटली, इतुकेन हे कथा संपली. पुढे वृत्ती सावध केली पाहिजे श्रोती. श्रीराम आता हांगा कल्ली आशंका तुटली तागली. पयलीं ताणें कल विचारलेलें, पयलीं प्रश्न आशिल्लो हां की हे ब्रह्म जे बोलिले अनुभवास आले आणि मायेचेही लागले अनुसंधान. हां, ब्रह्म अंतरी प्रकाशे, माया ही प्रत्यक्ष दिसे. आता हे द्वैत निरसे कवणे परी हो. आता आनी उत्तर कल दिलें, कल्पना माया म्हळ्यार कल्पना. कल्पनेन बरे कल्पनेने वायट कल्पनेचो शबल कल्पनेचो कांट मोडी भायर काडी आणि तुका प्रत्यक्ष अद्वैताचो अनुभव येतलो. त्या वेळार तूं अनुसंधान जर चुकय न्ही तरी अनुसंधान म्हळ्यार कलें परमात्म्यालें. आमी बळी जावंका, आमी बळी वचका, आमी इतलें सरेंडर करका की पाताळाक सुद्दां तो वचून राबका. आमकां राज्य नाका, आमकां कले नाका. तर देव ताका इतलें हें आसा, परमात्मा परब्रह्म गुरु तत्व स्वता द्वारपाल जावन आमगेलें रक्षण करतलें. तरी आतां आमी हांगा रावया. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे द्वैत कल्पना निरशन नाम समास पंचम. आता तुमी सांगता कन्ननगडचे तुमी रामनामाणी घेता ती हां, ते रामदास स्वामी पप्प म्हणटाले तांकां. ते स्वता कशी संबोधन करताले हां. रामदास डीड दीस, रामदास सेड दॅस. आई डीड दीस केन्नाय आई म्हणून या नाशिल्लो. आई गेलेले तांगेलो, आईच नाशिल्लो, माताजीकय नाशिल्लो, पप्पांकय नाशिल्लो. तशी तर तें कल्पना निरसन जालें. आतां मुखार सत्व बद्ध मुक्त निरूपण आसा, त्या मुखार पंत आमी करया. आनी ताजे खातीर समर्थ जे तांणी पसाय दान मागल्या तें एक पंता आमी म्हणया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. मंडळी, एक निवेदन आशिल्लें श्रोत्यांक. हें पयलीं विवेचन पुष्प श्रोत्यांक गेलें आनी श्रोत्यांत बशिल्ले समर्थांगेले चरणांचेर श्रीरामा चरणांत आमी
अर्पण करता ती, नमस्कार करता ती आणि एक निवेदन करता श्रोत्यांक. जशी त्या श्रोतीने हें सांगलें की जिके म्हाका परत इलॅबोरेट करून सांग आपणाकले कळ्ळें. हां, तशी तुम्ही ग्रुपारी कसले फॉरवर्डेड मेसेजीस पेटोवचे पेक्षा तुमकां कले कळना तिले कले क्लियर करचे ना जाल्यार ते मस्त जाणां गेले प्रश्न आसतात. हो प्रश्न मस्त जाणांक येयल्लो आसतलो आनी की कठीण दिसता गहन दिसता म्हूण तेणी सांगलें म्हणून एक्सप्लेन करुया म्हूण दिसलें आनी समर्थांनी तें करून घेतलें. तशी तुमी सांगा ती, जरूर सांगा ती. म्हळ्यार कोणाक बाकीच्यांक दुसरे कोणें उल्लो वती म्हणून गप्प बसता ती भिडे न्हय. तशी करनासतना, भीड पावनासतना आमगेली एक फॅमिली आसा ताका भीड पावची, लाज दिसची कसलेंय कारण न्हय. मुख्य आमकां कळना हें आमकां कळका. तें कळना हें तुमकां कळ्ळें की ना हें म्हाका कळका, समर्थांक कळका. म्हळ्यार समर्थ परत इलॅबोरेट करता. आमी ती एक कृपया तसले फीडबॅक दिया ती. इट इज वेलकम. नमस्कार. नमस्कार आणि आमच्या सर्वांगेलो आभारी काय आणि समर्थांचे. आणि आता मी 14 मंगळार म्हणया. नमः ती पार्वती पतये हर हर महादेव.